गीत घेऊया. पेज नंबर 4 A7 देवाच्या दोंगरार चोडूया. देवाच्या दोंगरार चोडूया, ताच्या मंदिरात चमुया, सर्वेस्पराचो पर्वत, सदोंगरा बरोस व्हरतो, सर्वेस्पराचें मंदिर, सगल्या परसोच व्हरते. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार दिता. ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमची खाजगी मागणी इंतेसां आसा ती मनांत दवरात, आनी ह्या मिसाची जी खेरीत इंतेसां आसा ती मनांत धरून ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरया. देवान आमकां खूब सांगलां, आमी आयकलां, आमी समजल्या, पूण आमकां तें पाळूंक जावंक ना. कित्याक आमी आमची वस्तुंगीच करूंक सोदता ना, आमी देवाचेर आमचें जिवीत थिरावंक जाय आनी ताचे मदतीन आमच्यान ताचें जिवीत जिवंक जाता. अशे भशेन जिवंक ना जाल्यार आमच्या पातकांची दूख धरया आनी देवाचें आनी एकामेकाची बोगसणें मागया. हांव पातकी सोडपो दिता देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव जारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकल्यो बागोवन आमचो हो आशिर्वाद घेवया. सूर पुदितात देव, आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. सुम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. मागुया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, जेजूच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं आमच्या गायिल्ल्या स्वयंभाक तूं ओकत लायताय आनी तें नवें करून आमकां सासणाच्या जिविताक तयार कोत्ताय. तुवें बासायलेली देणी आमी ओळखूंक पावल्या, ती आमकां मेळटली म्हूण आमी दुबाव धरिना जावच्याक आमचो बावार्थ आनी बोरमाचो थीर कोर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचे उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. धर्मदुतांच्या इतिहासावेलें वाचप. जुदेवांनी आनी विदेशांनी आपल्या वडिलां सांगाती धर्मदुतांक त्रास दिवंक आनी फातरावन मारूंक तयारी केली. धर्मदुतांक हें गोमतोच ते लिखावनयाच्या लिस्रा आनी देर्मा नगरांनी पळून गेले आनी थंय आनी भोंवतणीच्या गांवांनी तांणी शुभ वर्तमान परगोटलें. लिस्त्रान एक ओपांगूळ मनीस आसलो. तो जल्मान थोंटो जावन केन्नाच चलूंक नासलो. पावलू प्रवचन करतालो तें ताणें आयकलें. पावलून आपली नदर ताचेर लायली आनी बरो जावंक ताका विस्वास आसा तो पळोवन व्हडल्या ताळ्यान म्हणलें, तुज्या पांयांचेर नीट उबो राव. आनी उडी मारून तो चलूंक लागलो. पावलून केलें तें लोकांच्या उरपोंजीन पळयना फुडें लिकोनियाच्या भाशेन तांणी व्हडल्यान म्हणलें, मनशाच्या रुपान देव आमचे मदें देंवल्यात. बार्नाबासाक तांणी ज्यूस म्हूण नांव घालें आनी पावलू मुखेल उलोवपी देखून ताका हेर्मेस म्हूण नांव दिलें. शारा फुडें आसलेल्या ज्युसाच्या मंदिराच्या यादनिकान हार घालून नेटयलेले
पाडे दारवंट्याशी हाडले आनी लोकां सांगती तो योद्न भेटूंक सोदतालो. हें आयकून बार्नाबास आनी पावलो धर्मदुतांनी आपलीं आंगोस्त्रां पिंजलीं आनी लोकांशी धांवून वचून तांणी व्हडल्यान म्हणलें, इश्टानो, तुमी कितें म्हूण करूंक फुडें सरल्यात? आमी तुमचेच भाशेन मनीस, पूण तुमकां आमी बरी खबर घेवन आयल्या. ह्या कुड्या देवांक पाठ करून सोर आनी संवसार आनी सोमदीर आनी तांचे भितर आसा तितलेंय रचलां त्या जिव्या देवाशी परतून येयात. आदल्या पिणकांनी आपापली वाट धरूंक सगळ्या विदेशांक ताणें निर्मिलें. तरी आसतना बऱ्यो बऱ्यो वस्तू करून आपणाकूच गोवाय दिनासतना तो रावंक ना. स्वर्गार्थावन तो पावस धाडटा, काळा प्रमाणे फळां उत्पन्न करता आनी जेवण दिवन तुमकां खुशाल करता. इतलें सांगूनय आपणाक योद्न करिना जावं लोकांक आडावंक तांकां भोव अवघड जालें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय, बोगोर तुज्याच नांवांक जोडून घे मोहिमा. परतून म्हणुया. आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय, बोगोर तुज्याच नांवांक जोडून घे मोहिमा. आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय, बोगोर तुज्याच नांवांक जोडून घे मोहिमा. तुज्या मोगा पासत, तुज्या विश्वासीपणा पासत तुका मोहिमा फावो. तुमचो देव खंय आसा अशें अनभरत्यांनी कित्याक म्हणचें? जबाब. आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय, बोगोर तुज्याच नांवांक सोडून घे मोहिमा. सर्गार आनी पृथ्वीर आमचो देव आपणाक जाय तें सगळें करता, पूण तांच्यो मुर्ती रुप्या भांगाराच्यो मनशाच्या हातांनी घडलोल्यो. जबाब. आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय, बोगोर तुज्याच नांवांक सोडून घे मोहिमा. सर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणारा सर्वेस्पर तुमचेर आशिर्वाद घालूं. सर्ग म्हळ्यार सर्वेस्पराचो, पूण प्रितूम मनशांक ताचें देणें. जबाब. आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय, बोगोर तुज्याच नांवांक सोडून घे मोहिमा. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. सर्वेस्परा, 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 soy, soy. सर्वेस्परा, 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 soy, soy. पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या मनांत हाडटलो. सर्वेस्परा, 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 soy, soy. सर्वेस्परा, 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 soy, soy. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, शांती तुमकां दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. संवसार दिता तशी हांव ती तुमकां दिना. तुमचें काळीज उचांबळ वो बेजूड जावं न्हय. हांव वेतां आनी हांव तुमचेशी येतां अशें हांवें तुमकां सांगलां म्हूण तुमी आयकलां. तुमी म्हजो मोग केल्लो जाल्यार हांव बापा सरशी वेतां म्हूण तुमी संतोश बरीत जातले आसल्यात, कित्याक बाप म्हजे म्हूण व्हड. हें घडोवन आयल्या उपरांत
तुमी विस्वास दवरच्याक आतां हें घडचे आदीं हांवें तुमकां सांगलां आनीक तुमचे लागीं चड हांव उलोवचो ना. ह्या संवसाराचो अधिकारी येवंचो जालो, म्हजे वयर ताका कसलीच पदवी ना, पूण हांव बापाचो मोग करतां आनी बापान फॉर्मायलां तें पाळटां म्हूण संवसाराक कळून येवंक जाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. जेजून आमकां सांगलां की आमी ताचो पाटलाव करता जाल्यार बरें करतलें आमी ताका लागून, कित्याक तोच आमचे सगळे वावुरतलो. पूण तो आमचे सगळे आसा म्हणटो ताका जशे भशेन पिडापीड दिले ते भशेन आमकांय दितली. पावलू, बार्नाबास सगळें बरें करताले. पळयात कशे भशेन तोंटे बेरे बाकीचे सगळे बरे जाताले आनी ते म्हणटाले, लोक म्हणटालो हे खरेंच देव आमचे सगळे आयलेले आसात. पूण पावलून ताका सांगलें, हांव देव न्हय, देव जो आसा म्हजे सगळे तो हो सगळो वावर करता. आनी ताका लागून ताका मारहाण दिताले, तरी पूण ते दुसऱ्यांक सोंसणीकायेन तांकां जिखून घेवच्याक हें सगळें सोंसताले आनी भोगताले. हेच भशेन आमचीं खूब जाणां भाव भयणां खंयसरूय आसूं ही कृपा आमकां मेळटा. आनी जेजून आमकां हें सांगलां म्हणटोच ताचे गोठायेन आमच्यान फुडलीं आमचीं पावलां मारूंक जातात. कित्याक आमी ताचे बरोबर जियेता म्हणून. कसलेय संकश्ट आयले जाल्यार आमी त्या संकश्टाक न्हय, पूण कितें जाता ओदृश्याक लागून आमच्या जिवितान दुसऱ्यांच्या तें आमकां दिसोंक लागता. ही खोलाय आमचें सगळें येता जेन्ना आमी जेजूच्या कोठान रावता पळय तेन्ना. आनी ताका लागून आयज आमकां जेजू पळय कळीत करता, हांव तुमकां शांती दितां, तुमी उचावळ जावं नाकात. हें सगळें घडलें म्हणटून तेन्ना तुमी म्हजी सगळें दवरात आनी हांव तुमकां शांती दितलो. आनी हांवें तुमकां सगळें कळीत केलेलें आसा, तुमी भिवू नाकात. हांव वता परतून येतलो, तुमकां वतलो. हें हांवें तुमकां सांगलां जाल्यार तुमचो भावार्थ ताचेर दवरात आनी हे भाशेन तुमी जियेयात. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी सगळीं जाणां हें आयकलां, पूण आतां आमी तें जिवंक ताची कृपा मागया आनी सदांच ताच्या कोठान रावलीं आनी ही प्रॅक्टीस केली की आमकां सोंपेपणी दिसाची चलतना, भोंवतना, उलयतना, आयकतना, वावुरतना ताचें सगळें करूंक, जिवंक आमकां बळ मेळटलें आनी आमी ताचे शांतीन सदांच आसतल्या. नाजाल्यार आमी उचांबळ जातल्या. आमी आमचेर आदारून न्हय, पूण जेजू जो आमचे सगळे आसा ताचेर आदारून आमचें जिवीत जियोया. सगळीं जाणां आमच्या हात अशें उंटीन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे कुडींत, मनांत, ओतम्यांत बरोवन येता. हो अणभव आमी घेवया आनी सगळें आमचें सगळें ह्या पावण्याचेर आसा तितलेंय सुस्कार भायर सोडटना ताच्या नांवान भायर काडया, ताचेर दवरया आनी ताच्या जिवितान आमचें जिवीत उदीक आनी उदीक घडोवन येतलें आनी खरो सांदो आमी प्रत्येक जाण जावंक लागतले. आनी जेजूक आमी प्रत्येक जाणां एक विशेश तरेन ताका हाजीर करतले. आमच्या उतरांनी, आमच्या खोन्यांनी आनी आमच्या चालींतल्यान चुकल्यान जाल्यार रोखडीच आमी ताचे सुरशी हें सगळें दवरया आनी तो आमकां परतून घोटाय दितलो. त्या प्रसंगांनी ताचे भाशेन उदीक आनी उदीक आमच्या चिंतनांनी, उतरांनी, खोन्यांनी जिवंक आनी दुसऱ्यांक ताची सुरशी मोगान ओळून घेवंक. आमची सगळीं तेसां मागणी देवाक भेटोवया आनी भेटोवणी वरवीं आमचें जिवीत ताका समोर पळोवया. गीत घेवया, पेज नंबर 35, C16, दुंपाचो जसो पोरमोळ. परमेश्वराक वरदाना समेस्तानी मेटोची. परमेश्वराक वरदाना समेस्तानी मेटोची. दुपाचो जसो पोरमोळ
आमची दाना ईश्वरा तुझे मोग म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपू दितात देवा बापाक मानता तुसनी जावून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. बापा, सगळ्या देण्याच्या दातारा तुवें खुशाल केल्ली तुजी पवित्र सभा उपकारी काळजान तुका ही देणी ओपता आनी जशें इतलो व्हड संतोश भोगूंक संवसारांतूच तुवें ती आमकां फावो केली, तशेंच सुर्गेचो तो उजार व्हडतो अप्रमीत संतोश आपणाक फावो कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमची सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काली आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाण निवडत्या दोबाच्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. जेन्ना खुर्सा वयर ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम योजनांत आदल्या योजनांक संपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो यादनीक, खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सोल दोलबार निरोंतुरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बल्या तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जोय जोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जोय. उंच सर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वचे आदीं जेजून उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो बापा, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी साशणीक करोराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाडताचो गूट पोरगोठुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरता. तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटा. तुझ्या येण्याक आमी आत्रेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें, देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्लेल्या सोमेस्तांक तुजें परजोळीत तुमकां मोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आग्वार मारये देवाची माय सांगाती, तिचे पोती बागेवन झुजे,
बा घेवन दौरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदिदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजू सवे आमी हे मागणे म्हणून सगळीं आमची इंतेसां मनांत दवरया आनी एकामेका पासत आनी सगळ्या संवसारा पासत आमी मागया आनी म्हणया, आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातखां भोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान संस्कार आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोयांचो आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सासणां. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दौरमदूतांक पळय आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सुद्दां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव वाशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमुलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोडशिलो कोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 76 D48 सोशे मेरू तानेता. Soche meru taneta
मागूया. मोगाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांचेर तुजी दोयाळ दिश्ट घाल. पास्कांचे समरुमणेन तुझ्या सस्नीक मोगाच्या गुट्टा वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान भरल्याय, तर आमकां पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रोगतान दिसान दीस पसून अविनाशी पुनर्जीवनपणांत आत्म्या कुडी सयत जेजू बरोबर मोहिमेवंत कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोरपोदितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालून आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसीस शेवेर कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकणटा. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 94, F19, Santos Borit Vetao. Aila somia bukyan tanyon punata Santos Borit Vetao. Jividato undo shivon seva korun toyan salya. Sanglale tuvenam ka Jesus somia. Sauchak des votos var soglyan. Kansani amcha tu gelodar atma. Solto dorung mogat sozo. Ailea somia bukyan tanyon punata Santos Borit Vetao. Jividato undo